एम रावाचो व्हायस चेअरमॅन. हां केन्ना देखून ओपन करपाक चिंता चिंतला तुमी? आतां इन्स्पेक्शना आयले आमी. हां इन्स्पेक्शना येवन कॉन्ट्रॅक्टर आमचे चीफ इंजिनियर गुप्ता, एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमचे गावडे हांगा आयिल्ले आसा. तशेंच नॅशनल हायवेचे तेंचे इंजिनियर आयिल्ले आसा. जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी करता. थंय कितें पळोवपाक येयल्ले आसा. कितले कंप्लीट जालेलो ऑलमोस्ट? पळय आत्तां आयले आमी. डिस्कशन चालू आसा. गुप्ता जी कितना कितना अभी कितना खत्म हुआ है ऑलरेडी? कितना कंप्लीट हुआ है सर? 2.6 किलोमीटर खत्म हो गया. ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है. हाँ कंप्लीट. ट्रायल रन कर रहे हैं, कुछ डिफेक्ट्स होगा तो भी ठीक है. ओके. ऐसे अभी तक कुछ नहीं आया, हाँ लेकिन ट्रायल के लिए छोड़ना पड़ता है. कितना एस्टिमेट कॉस्ट आया इसका? इसका ऐसा अलग एस्टिमेट नहीं होता. हमारा पूरा प्रोजेक्ट है. नेशनल हाईवे का है पूरा? नेशनल हाईवे का एक पैकेज का पूरा प्रोजेक्ट है. भास्कर बाब, खरसवाड़ा टू बांबोली. आर यू तू सॅटिस्फायड असे काम कितें झाला पळय तितून? कितें म्हणटा काम वेवस्थीत जाल्लें आसा. ओके. वेवस्थीत करता. जें कितें करपाक जाय तें आमी करतले. एडिशनल वर्क कितें आसा करतले. ओके क्वॉलिटी मेंटेन तेणी केल्ली आसा. ओके. फाटल्या दिसांनी कितें जालें, पावस पडटाले, काम चलतालें. जे सर्वीस रोड एक्झिस्टींग सर्वीस रोड आशिल्ले तांकां पावसाक आमी हॉट मिक्स कॉंक्रीट घालताले आनी हॉट मिक्स कार्पेट घालताले. ते तरेचे ते रोखडे ओपन जाताले. आतां तशें जावचें ना. वेवस्थीत काम जातलें आनी बरें रोड मेळटले. एका सेपरेट आतां हेजो कॉस्ट कितलो येयला आसला राफली? कितें खबर आसा? सेपरेट ना जावं? हय ते पॅकेज 1 आनी पॅकेज 2. हां हें आतां पत्रादेवी टू बांबोळी. हय. पैकेज 1 आणि पैकेज 2 भितर केलेले आसा. पैकेज 1 और पैकेज 2 में टोटल कितना है? पैकेज 2 का 536 करोड़ फ्रॉम खरसवाड़ा टू बांबोली. ओके ओके. सो तितूंतल्यान ते हें भरतले. यस. हय हय हय. रस्त्याचें इन्स्पेक्शन जाता. कसो आसा तुमचें हायवेचें काम चल्लां? हांव सध्या आमचे पावसकारांचे अभिनंदन करता हां की रस्त्याची कितें हालत जाल्या ती सुदारची म्हूण. आनी तो आपूण स्वता जावन हेचेर लक्ष घालता हें सगळ्यात म्हत्वाचें. सो PWD मिनिस्टर काम बरें करता. PWD मिनिस्टर फर्स्ट जो रस्त्यार येवन जो इम्प्रुवमेंटा बद्दल उलयता आनी रस्तो बरो जावचो म्हणून जो विचार मेहनत घेता तेजें हांव अभिनंदन करता. अशेंच रावन तेणें ह्या सगळे जे कोणाक कॉन्ट्रॅक्टर दिला तेजे फाटल्यान रावून बेगीन बेगीन रस्तो कंप्लीट करचो. बाबू काल एक गेमिंग झोनाक अप्रुवल दिला तुमच्या सायडीच्यान. तेजेर तुजें कितें म्हणणें आहा गेमिंग झोनाचेर? गेमिंग झोन तुमच्या सायडीच्यान पेडण्यान हितून म्हाका आयडिया ना. मोपाच्या सायडीच्यान ते गेमिंग झोन अप्रुवल दिला पळय ते कांय खबर ना? ओके. So are you happy with the roads? सध्या रोडाची हें जालें हालत खराब जाली पण तेजेर आमचो मिनिस्टर तेजे भितर लक्ष घालता सारको. हेजे खातीर हांव तेजे केन्ना 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 इंजिनियर्स बा सारकें काम करता काय ना? ताका तो सोडपा ना. तो सारको आकार आमचो PWD. बरें साहेब Okay. या मातशें बेगीन करपा लायक फाटल्यान लागून काम घे. वो हमारा वो बाजू का भी देख वो भी लो. कर रहे हैं सर, वो भी फास्ट चल रहा है. बात कर लो ना. तो रोड आपका फ्लाईओवर हुआ ना, वो लोग को बोला ऐसा हुआ है ना. हाँ कांग्रेस का हम लोग बात करेंगे उनको ले. अरे बाबा तुम्हें तो हाईवे जा बघा. मर गए मर रिटायर झाले. और थोड़ा ठंडा पीला पड़ेगा हुआ मेरा नमस्कार मरा है. कल ये हो जाएगा तो परसों से वहाँ कर गाड़ी में जाने जा नहीं खड्डा बड्डा पडला तो. हां पडले पण चालू आहे काम चालू आहे सारखे आणि फास्ट काम चालू आहे. खड्डा बड्डा पडला म्हणून चालवून जायना, गाडी चालवून जायना. पण काम चालू आहा तेजे कळ्ळें तुका. रोखडे आमी कर म्हणटा हेजे व्हडले हजारो कोटीचो प्रोजेक्ट रोखडो जावूं शकना. काही पासेस जाय आनी ते आमकां पासेस गोंयकार काडटात कारण कितें तरी बरो डेव्हलपमेंट जातलो आनी ते चालू आहा. इसका नेशनल हाईवे का आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट होना था.
फ्लाईओवर का नहीं मिलेगा बाद में कौन जवाबदार लेगा? अभी हम ओपन करने के लिए हमें आर्किटेक्ट का आपका और क्या करेंगे, इधर से बांबोड़ी तक जाएंगे, जो रोड का वहाँ पे बचा हुआ आम्ही बचालो रस्त्याचे बांबोळी पोहोचा आणि आता रोकड्या